गोंय मंत्रिमंडळान सुभाष फळदेसायाक सुवात मेळिल्ल्यान सांगेकार उमेदीन आसा। भाजपान मंत्रिमंडळात सुभाषाक आस्पावन घेतिल्ल्यान सांगेचो 28 वर्साचो मंत्रिपदाचो दुकोळ निमाणे कडेन सोंपलो, अशी भावना ह्या वेळार सोपूतविधी सुवाळ्याक आयिल्ल्या सांगेच्या लोकांनी उक्तायली। सोपूतविधी सुवाळ्याक आयिल्ल्या सांगेकारां वांगडा आमचो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट प्रतीक परबान संवाद साधलो। सांगे मतदारसंघाचो 28 वर्सांचो वनवास सोंपलो अशें दिसपाक लागला, कारण सांगे मतदारसंघाच्या आमदाराक आयज मंत्रीपद मेळपाचें आसा। सांगे ह्या मतदारसंघाक 26 ते 28 वर्सां पयलीं फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मेळिल्ली थंयच्या आमदाराक, फक्त 3 म्हयन्यां खातीर मेळिल्ली। आयज परत एक फावट सांग्याच्या लोकांची उर्बा वाडल्या, कारण सांगे मतदारसंघाक एक मंत्रीपद मेळपाचें, कॅबिनेट दर्जाचें मंत्रीपद मेळपाचें। आमी सांगे मतदारसंघातले कांय फुडारी आसात आमच्या फुडल्यान, तांचे कडेन उलोवया, तांचें मनोगत जाणून घेवया कितें म्हणणें तेंचें तें। आयज सांगे मतदारसंघाक मंत्रीपद मेळपाची चिन्ह आसा, कितें दिसता तुमकां, कशें दिसता? आमी सारकी आज उमेदीन येयल्या हिंगा, आनी आमकां आज म्हाका दिसता 23 वर्सां जालीं। एक 3 म्हयने पाणू वासुपा एक म्हणटो एक मिनिस्टर जाल्लो, फॉरेस्ट मिनिस्टर, तेज फाटल्यान आनी कांयच ना। म्हणून आमी आज इतले वनवास भोगताय, 20 वर्सांनी आमी हेच भोगताय। आयज बरे उमेदीन आमी आज उमेदीन येयले, आमकां आज मिनिस्ट्री मेळटो म्हणून। आमगे सुभाष बाबा तर बरी मिनिस्ट्री दिली जायत जाल्यार सांग्या डेव्हलपमेंट फकत सुभाषूच करूं शकता आनी दुसरें कोण करूं शकना। तुम्ही एक पंचायतीचे निवडून हाडल्या, आमी सदांच बीजेपीक निवडून हाडल्या 5दा, एकचदा म्हणतो अबक्स। तरी आसतना आमकां इतले वर्स निवडून आशिल्लो, आमचे अन्याय आशिल्लो। हो आतां अन्याय हें जाता। 90% तरी काम जातली नक्की, आणि त्याका इथे तिथे दम हा, पावर हा, दम हा काम करून घेवपाची। तो आमदार नासता, गेले 5 वर्सां आमदार नासता आमची काम करून जाल्लो, आनी आतां एक आमदार जालो, आतां मिनिस्टर जातलो, आनी तेन्ना तो कितें करतलो ते आमकां सांग्यार इतलो डेव्हलप जातलो, 90% डेव्हलप जातलो। तेचे हांगा धडाडे बरोबर आसा, काम कशें करून घेवपाचें तें म्हायती आसा। आमी सांगपा म्हळ्यार आमी विरोधकांक दाखयतले, आमचो आमदार आसा तो पडलो, पूण तो बीजेपीचो, आनी आमी तो आमदार सुभाष फळदेसाय पडोन बसून तेणी जे कार्य चालू दवरलें पळय 5 वर्सांक, आख्खे सांगकार बसून आबूज जाले, कारण हो पडलो मनीस असो काम करता। आनी जो रुलींग आमदार आसलो प्रसाद गांवकर, तो निधन रावलो, आनी तेजे मदीं एक सावित्री कवळेकर म्हणून येयली, पयशे घेवन सांगकार मत मारना, हे सगळे लोकांनी दाखयलें। जे भशेन तिणी पयसो मोडलो सावित्री कवळेकरान, ते भशेन सुभाष फळदेसाय व्हांवोन वचपाचो। पूण सांग्यावेले लोक प्रामाणीक आनी सुभाष फळदेसाय सोडना, कारण तेजी जी कुवत आसा, काम करपाची धडाडे आसा, आनी 5 वर्सां लोकांची जी सुभाष फळदेसायन सेवा केला, तेका लागून सगळे सांगकारांनी तेका निवडून हाडला। सावथ आनी नॉर्था पळय जाल्यार आमच्या सांग्यार जे उदकाचो चड जो सांठो जो आहा तो सांगे मतदारसंघात आसा, आनी जवळ जवळ आज 300 MLT प्लांट, 2 प्लांट आसात। त्या दोनूय प्लांटाच्यान आमचे 300 MLT सावथाक नॉर्थाक डायवर्ट जाल्यात, आनी हें उदक सगळें आमचे सांगे मतदारसंघाच्यान वयता। तशेंच मायनींग मोठ्या प्रमाणान आमचे मायनींग आसा, मायनींग लीज आसा, आनी मायनिंगाच्यान भरपूर ट्रान्सपोर्ट जाता। हे कारणान आमकां रेवन्यू खूब आसा, आनी पूण आमचेर दुर्लक्ष अशें खंयचे आज जवळ जवळ 28 वर्सांनी 3 म्हयन्याक तरी कांय करूंक शकले ना। आमी 3 म्हयने आमदारकी दिली, एक मिनिस्ट्री दिल्ली पाणू वसू नायक म्हणटा तेका, पूण तेतून आमी 3 म्हयने कांय करूंक शकले ना। पूण आयज आमचे खूब अन्याय जाल्लो आसा, आनीक आमचे अपेक्षा आमगेली खूब आहा। युवक आमचे खूब बेकार आसा, युवकय बेकार आसात, आनी जवळ जवळ आयज प्लांट जे पळय आसा 2, त्या दोनूय प्लांटां भितर 300 MLT प्लांटां भितर जवळ जवळ आमचे 100-200 कामगार घालपाक मेळटा। आमचे हे तरणाटे युवा तरणाटे आहा तांकां घालपाक मेळटा, आनी हो इतलो जर डेव्हलपमेंट आमचे कडच्यान जाता, आमचे कडच्यान वयता, जाल्यार हेजेर गव्हर्मेंटान मातसो विचार करून, आनी आयज तो विचार केलो असो दिसता म्हाका। ग्रहीत धरून आमी आयज मोठ्या संख्येन आयज सांग्यावयले इतले आमचे युवक, तशे तरणाटे जाणटे, तशे जाणटे, हे सगळे आयज हांगा जमल्यात। सांगे मतदार संघाच्या लोकांचे तसे प्रश्न कितलीशीच वर्सां आडकून उरिल्ले आसा। ह्या मंत्रीपदांतल्यान तांचे हे सगळे प्रश्न, फॉरेस्ट रायट्स, त्या भायर उदकाचे, त्या भायर एम्प्लॉयमेंटाचे, हे सगळे प्रश्न सुट्टले अशी तांकां आस्त आसा। राजभवना कडल्यान हांव प्रतीक परब, गोवंतक TV खातीर।